प्रचाराचो आयज निमणो दीस सांजे 5:00 तो सोंपोवचो पडटलो. देखून उमेदवारांनी जाता ते तरेन संपर्क सादपाचो यत्न केलो. कांय जाणांनी विरोधकांक केशींनी आडखावन दवरपाचो यत्न केलो, जाल्यार कांय उमेदवारांनी पुराय ताकदपणाक लावन निमाण्या पावंड्या वयल्यान प्रचाराक लोकांक आकर्शीत करपाचो यत्न केलो. दिवचल मतदारसंघात मोगोवपाचो शिव अजून लोकप्रिय आसा. आपल्या वक्तव्यान एका तेंपार विधानसभा गाजोवपी नरेश सावळान परत एकदा शिवाक जागो केल्ल्यान आतां तो गर्जना मारपाक लागला. दिवचल तालुक्यांतले सगळे गांव ताणें पिंजून काडल्यात. हे खेपे स्ट्रॅटजी बदलल्या. खाची कोनशांनी घराघरांनी वचून ताणें लोकांच्या काळजात सुवात मेळयल्या. दिवचलचे भोवतेक नगरसेवक आनी मतदारसंघातलो पंचायती ताच्या बरोबर आसात. आयकात ताणें प्रचार सभेत केल्लें आवाहन. पळयल्ली आसा ते लोक उलयता. आज परत एकदा लोकांक तोच आवाज विधानसभेत जाय. त्याच स्पिडीन जे डेव्हलपमेंट त्या वेळाचेर आमी केल्ले तोच डेव्हलपमेंट नव्या स्वरुपान लोकांक आज दिवचलभर जाय. आनी तेच्या खातीर आयज पर्यंत मतदारसंघान भोंवता आसतना आमी जर कितें पळयलें आसत जाल्यार लोक आमचे कडेन वेगळ्या आशेन पळयता. एखाद्या वेळाचेर एम्प्लॉयमेंट आसूं किंवा एखाद्या वेळाचेर डेव्हलपमेंट आसूं, हो जर एक कोण करपाक शकता जाल्यार नरेश सावळच करपाक शकता. हो समर्थ मतदारसंघातल्या लोकां भितर एक विश्वास आसा. प्रचार कार्यान आमकां तेंचे ते सहभागी जाले, तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें. तेच सहकार्य येता ते 14 तारखेक सोमारा दाखोवन तेंच्यांनी पूर्णपणे तेचे जे सहकार्याचे रुपांतर मतदानान करचें अशें एक जाहीर आवाहन करता. संबंध दिवचल मतदारसंघातल्या कानाकोपऱ्यान हे उदक 24/7 मेळटले आनी तेच्या भायरय ते मेळपाक शकता. जाल्यार फोंड्या अपक्ष राविल्लो उमेदवार संदीप खांडेपारकारान प्रचाराच्या निमण्या दिसा पत्रकार परिशद घेवन लोकांकडेन संवाद साधलो. पणजेचे धर्तेर फोंड्या पार्किंगेची सुविधा, स्ट्रीट लायट, समशानभूमी, कब्रस्तान, अंडरग्राउंड केबलिंग, मार्केटाची सुविधा, मोबायल टावर, कोयराचो विलो अशा विविध समस्यांचेर तो उलयलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फोंड्यांची गरज आसा. रिडिझायनिंग मार्केट लेआउट, मार्केट हॅज टू बी बायर अँड व्हेंडर फ्रेंडली. तें करतलो जाल्यार ताका रिडिझायन करचो पडटलो. मागीर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, पार्किंग फॅसिलिटी फोंड्यान अत्यंत गरजेची आसा. आज पार्किंगाक लागून भयंकर प्रॉब्लेम जाता, कारण जशी सिटी वाडटा व्हेकल भितर खूब वाडल्या. पॉप्युलेशन वाडटा तितले व्हेकल, आनी आज प्रत्येक मनशाच्या घरांत 2-2 गाडयो जाल्ल्या कारणान एक सेंट्रलाइज पार्किंग खंय तरी करून ते मल्टी स्टोरेज पार्किंग जशें पणजेन जाला त्याच धर्तीचेर फोंड्याक एक गरजेचें आसा. ताचेर आमी प्रयत्न करतले. म्हणजे येणाऱ्या काळात ते करचेच पडटले आमकां, आनी करून घेतले आमी. मागीर स्ट्रीट लायट इन्स्टॉलेशन, मेंटेनन्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्मशानभूमी, कब्रस्तान, अपग्रेडेशन ऑफ सिटी बस स्टँड आनी अंडरग्राउंड केबलिंग. त्याच बरोबर आमी मिनी ट्रान्सपोर्ट हब, रिड्यूस ट्रॅफिक कंजम्पशन, फीस व्हेजिटेबल मार्केट एट कुटी खांडेपार, वायफाय सिस्टम, म्हणजे सगळे तरेचे भुरग्यांचे जाय. आज भुरग्यांक शिक्षण ऑनलायन जाल्लें आसा. वायफाय सिस्टम इन्स्टॉलेशन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर. जाल्यार टावर थंय लोकांची मान्यता घेवन टावर अनेक कडेन उबे करचे पडटले. त्याच बरोबर वेस्ट मॅनेजमेंट, improvement of existing garbage collection management scheme to include recycling, regular nala cleaning, maintenance of drainage system, reduction in plastic waste through introduction of cotton bags. आमचे सेल्फ हेल्प जे ग्रुप आसा त्या सेवा केंद्रांतल्यान एक इच्छा आसा की तांकां कॉटन बॅग्स करपा लावप. आनी कंप्लिटली जाता जाल्यार त्यो लेडीज ज्यो आसा, ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तांकां खूब काम दिवं येता. तांकां जर इन्वॉल्वमेंट केलें, आमच्या हांगा लेडीज स्विंग मशीन आसा, तुमी पळयता, जाणी फाटले कितले दीस आमच्या खातीर काम केल्लें आसा. अशे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे कडेन आसा. तांच्या खातीर इन्कम सोर्सूय क्रिएट करप आनी एक प्लास्टीक म्हणजे कंप्लीट बॅन प्लास्टीक करपाची एक संकल्पना जी आसा. सेवा केंद्रांतल्यान अनेक लोकांक एक म्हयन्याक जर एक 5,000 बॅग्स आमी तयार केल्यो, त्यो आमच्या हाजेर आमी लोकांक डिस्ट्रिब्युशन करतले. मडगांव पालिकेचो नगरसेवक आनी टीएमसीचो मडगांवचो उमेदवार आशिल्ल्या महेश आमोणकाराचेर ताण आयला. वेंचणुकेच्या काळात ताका हायकोर्टाची नोटीस आयल्या. अविनाश डांगीन महेश आमोणकाराक धरून 28 नगरसेवकाच्या विरोधात याचिका घातल्या. 2 मार्चाक ताची जाप दिवपाक जाय.
ती पालिका वेंचणुकेच्या संदर्भात आसा, पूण ताजे फाटल्यान दिगंबर कामत आसा असो आरोप करत हो आपणाक त्रास दिवपाचो यत्न अशें महेश आमोणकरान म्हटलां. आयकात ताका. सडनली काल एक म्हाजे कडेन नोटीस आयली हायकोर्टांतल्यान की आमकां पळय जे कॉन्सिलर आसा हातूंत फाटीं इलेक्शन कितें घेतिल्ले तातूंत कोणें पिटिशन फायल केला आनी तातूंत नांव आसा आमचो मिस्टर अविनाश डांगे म्हणून. जो अविनाश बी डांगे म्हणून ताणें स्टेटीचेर हें केला, फायल केलें. ही म्हणजे कॉन्सिलर बीन आमी सगळे आसा तातूंत 25 कॉन्सिलर मडगांवचे. हातूंत ते ओबीसीचे कितें आसा, कित्याक हांव फूल फायल अजून वचूंक ना कित्याक हांव बिजी आशिल्लो स्केड्युला प्रमाणे. सो आमकां मार्च 2 तारीख पर्यंत रिप्लाय दी म्हणून सांगला. म्हणटकूच हांव इतलें सांगपाक सोदतां, हो पळय जो अविनाश डांगे म्हणटा तो कोण कितें ते सगळे मडगांवकार जाणा आसतले. तो कोणा म्हऱ्यान आसता, बशिल्लो उठिल्लो. आनी हो आमचो पयलींचो जो माजी आमदार मडगांवचो आशिल्लो तागेल्या चल्या बरोबर आसता आनी तागेलो चलो सद्या ओपनली सगळ्या पत्रकारांक आनी सगळ्यांक सांगता की आपूण दिगंबर कामतीचो सपोर्टर म्हणून आतां फूल स्विंग. म्हणटकूच खंयच्यान तरी आमकां अशें दिसता की ह्याच वेळाक धाडपाचें म्हटल्यार तूं खंयच्यान तरी महेश आमोणकाराक प्रेस करपाक सोदता. कित्याक बाकीच्या कॉन्सिलरांक हांवें विचारल्यार कोणाक नोटीस अजून पावूंक ना. ही महेश आमोणकारा पयलीं पावली. आतां घनश्याम शेवडकाराक फोन केल्लो हांवें. घनश्याम शेवडकार म्हणटा आपणाकूय पावूंक ना. पूण हाजेर आमी उत्तर दितलें आनी हांव उत्तर दितलो. जशें 14 तारखेक इलेक्शन जालें, 15 तारखेक हांव कामां लागतलो आनी ऑलरेडी हांव म्हज्या एडवोकेटाक उलयलां हांव. सो हाजेर ब्रिफली हांव कांय चड सांगपाक सोदना. फक्त इतलें सांगपाक सोदता आमच्या मडगांवकारांक की जर हें पिटिशन फायल जालां हातूंत म्हाका अशें दिसता की सगळे कॉन्सिलर घरा वतले अशें म्हाका दिसता. म्हणून सगळ्या कॉन्सिलरांक हांव मागता तुमकां नोटीसी पावतल्यो, ताजेर स्टडी करात आनी आमी सगळे एक रावन एक आमी एडवोकेट काडून हाका रिप्लाय दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.